प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विस्वोर वोड 39 ते 48 पर्यंत. Luke chapter 12 verses 39 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हे मात जाण जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणा असलो जाल्यार दुबावावीन तो जागृत रावतो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. तुमी तशीच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. विश्वासी वो विश्वासी चाकर. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सोम्या, आमकांच वो हेरा समेस्तांकूय तूं येवपार सांगताय. सोम्यान अशी जाप दिली, घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण वाडून दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर अधिकार दिल्लो कोण विश्वासी आनी शाणो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करतीत आसता ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका अधिकार दितलो. पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय करता. अशें तो चाकर आपणात भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकोरणींक मारून आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबतिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका मरणाची शिक्षा लायतलो आनी बावट नासलेल्या मनशाच्या वांगडा ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पुर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सट्ट्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नको आसलेल्यांक तांच्या कोतुबांक खास फावो जाल्यार ताका थोडेच सट्टे पडटले. ज्या कोणाक देवान चोड दिला ताच्या कडचें तो चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक देवान चोड पातयला ताच्या कडलें तो चोड घेवंक रावतलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां आनी आमी कालूय वाचलां जाल्यार जेजू आमकां विश्वासी आनी अविश्वासी चाकरा वयर शिकोवन दिता. आनी आयज आमी बाबणीनो ह्या 48 वडीर आमचो नियाळ करुया. तो कितें म्हणटा, ती कितें ती नोकलो आसल्याक तांच्या कोतुबांक खास फावो जाल्यार तांकां थोडेंच सोतें पडटलें. जी कोणाक देवान चोड दिलां तांचे कडून तो चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक देवान चोड पातयेलां तांचे कडल्यान तो चोड घेवंक रावतलो. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की देवान आमकां रोचल्यान, ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें वो संवसार रोचच्या पयलीं आमकां विचून काडल्यान. He had chosen us before the foundations of the earth. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां विचून काडल्या जाल्यार आयज आमी शिवर्तमान आयकलां जाल्यार आमी खरेपणी जेजून आमचे पासत कितें केलें तें खुर्सार. ताणें आमकां आपलें रोगत वारयलें, आमचो जागो घेवन तो आमचें मरण मेलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें उतर आयकता, ही सजमणी घेता, जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देव आमकां शिकयता, आपलें उतर शिकयता. तो आमकां आपल्या उतराची सजमणी दिता, तें उतर सोंपें कोत्ता आनी आतां आमकां फकत तें उतर पाळूंक जाय, तें उतर आमकां करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी तें उतर कोत्ता, देव आमकां आनीक शिकोवन दिता, आनीक आमकां जबाबदारी दिता आनी आतां आमी ताजें राज परगट करूंक, ताजें राज फुडें व्हरपाक आतां आमी तयार जाता. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या 48 वडीन जेजू कितें सांगूंक सोदता, तो सांगता ज्या लोकांक ताणें चोड दिलां, म्हणजे तांकां खूब जाणवाय दिल्या आपल्या उतराची, तांचे कडसून तो चोड मागतलो. आनी जो कोणाक तो चोड पातयेता तांचे कडसून तो चोड घेवंक रावतलो. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, देव आमकां दिसान दीस तयार करता.
आमी फकत आमी ज्या भाशेन पोरूं ह्या दिसा आल्लीन आनी ह्या वर्सा तेच भाशेन आसात जाल्यार आमी व्हड जावंक ना, आमी वाडोंक ना, आमी त्याच ल्हान भुरग्यां भाशेन आसा. म्हणटच आमी जेन्ना देवाच्या उतरांत रिगून रावता, तें उतर आमी पाळटा, देव आमकां शिकयता, आतां आमकां एक जबाबदारी दिता. जेन्ना आमकां ती जबाबदारी दिता, आतां आमकां गरज ती जबाबदारी पाळूंक, तें उतर जें आमकां दिलां तें करूंक आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक. तर भाव भयणीनो, आमकां जेन्ना देव एक जबाबदारी दिता, आमकां एक पोझिशन दिता, म्हणटा ते भशेन आमकां एक जबाबदारी, तेन्ना आमकां देवाक एक हिशोब दिवचो पडटलो. कित्याक जबाबदारी दिवन आमकां देव म्हणटा हांव तुमचो हिशोब घेतलो. तुमकां बिश्टी जबाबदारी दिवना, तुमकां बिश्टी हांवें चोड घेवपाक हांव रावना. कित्याक हांव रावता? कित्याक हांवें तुमकां जबाबदारी दिली, हांवें तुमकां एक पोझिशन दिलां, हांवें तुमकां एक म्हजें नांव दिलां, हांवें तुमकां म्हजें उतर दिलां, हांवें तुमकां म्हजो पवित्र आत्मो दिला. म्हणटच भाव भयणीनो, हें सगळें आमकां केलां जाल्यार जेजून, ही सगळी जबाबदारी दिली आमकां जाल्यार, तर आमकां एक देव आमकां म्हणटा एक हिशोब दिवचो पडटलो. आनी हिशोब केन्ना? फकत मरतकूच न्हय, जेन्ना आमी ताच्या फुडें आसतना ह्या संवसारान आमकां हिशोब दिवचो पडटलो. म्हणजे कितें? जेन्ना ताणें आमकां कितें शिकयलां, जेन्ना आमकां ताणें आमकां कितें सांगलां करपाक, आमकां आतां गरज तें करून आनी आतां देवाचें उतर पाळूंक आनी जें देव आमकां सांगता पवित्र आत्म्या वरवीं तें आमी करूंक. जेन्ना आमी करता, आतां देव आमकां मानून घेता, आतां आमकां आमचेर चड पाती येता आनी तेजे कडसून आमचेर चड घेवंक रावता. पूण आमी तें काम करिना जाल्यार भाव भयणीनो, परतून परतून देव आमकां सांगता, परतून परतून आमकां तो आमच्या मनान हाडटा, पूण आमी शिकी आयकना जाल्यार, इतलो वेळ देव रावून आमी आयकना जाल्यार देव रावपाक तयार ना. ताका जाय आपलें उतर, ताका जाय आपलें राज फुडें सरपाक. तो आतां त्या मनशाक काडून उडयता त्या जाग्या कडसून, ती जबाबदारी ताचे कडसून काडून उडयता आनी आतां दुसऱ्यांक वेंचून काडटा तें काम करपाक. तर भाव भयणीनो, एक तर आमकां जबाबदारी आहा कितें करपाक, आनी आमी म्हणूंक जाय आमी सुभागी, आमी आमचें व्हडपण दाखोवपाक की आमीच व्हडलीं मनशां म्हणून, ही आमकां व्हडली चुकीची गोश्ट. आमकां जाय गरज भाव भयणीनो की देवान आमकां देव आमकां पातयेता, कित्याक ताणें आमकां रचल्यान. देव आमकां पातयेता कित्याक ताणें आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी आमकां आतां जबाबदारी आहा तें उतर पाळूंक, दुसऱ्यांक शिकोवंक आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी आयज वावुरया. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमकां जेजू सांगता, जो कोणाक देवान चड पातयेलां तांचे कडसून तो चड घेवंक रावतलो. तर आयज आमकां हें देवाचें उतर आमी आयकलां जाल्यार खरेपणी आमचें मागणें जावं जेजू म्हाका तुजें उतर शिकय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आनी जितलें तूं म्हाका आतां चड पातयेतलोय तितलें हांव तुका चड हांव दिवपाक रावतलों. हांव आतां ती जबाबदारी पाळटलों आनी खरेपणी ती फळां दितलों. हेंच करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.